येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जोगलायत आनी गडगड घालीत पावसान लायली गोंयभर हजेरी. अचकीत आयिल्ल्या पावसान लोकांचे बरेच जाले हाल. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान केले महत्वाचे वक्तव्य. 12 जाग्यांचेर काम केल्यार सुरू. 12 मतदारसंघात मजत केली जाल्यार भाजपा वांगडाय करतले युती, सांगता सुदीन. बांदाचे उदक भरिल्ल्यान खोडली शेतांचो जाला इबाळ. शेतकार जाले फुर्योज. राखणे मुरत बांदून दिवपाची केली मागणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बानाचे उदक ओव्हरफ्लो जावन शेतां आनी घरांनी भरिल्ल्यान खोर्लेचे लोक चाळवल्यात. सरकारी अधिकारी आनी भाटकार मेळून तांची शेतां उद्ध्वस्त करूंक सोदतात. शेतकारांनी आरोप केला. पोर्तुगीज तेंपावयले हे बांद दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचेय तांणी सांगलें. देखून संबंदीत खात्यान राखणे मुरत बांदून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. अधिकारी सांगतात ताणे बांदाचे दुरुस्ती काम चालू केला. जमीन कमकुवत जाल्ल्यानच बांदाक खावटी पडून उदक शेतान भरतात अशें एटर्नी बाप्तिस्ट पेरेरान सांगले. शेतांनी उदक भरपा खातीर शेतकारांनी मानशेकाराकूय जबाबदार धरला. कितें आसा बांद न्हू, बांद चडूच सारको डॅमेज जाल्लो आसा आनी फाटली सायक्लोन जाल्लो न्हू तेन्ना सुमार खावटी पडली. सुमार खावटी पडून सगळे शेतांनी उदक येयलें. उदक येयल्ल्या उपरांत लोक मागीर शेतकार मागीर बॉम्ब मारता. कितें म्हणटा कमिटीक मागीर ब्लेम करता जावं मानशेकाराक ब्लेम करता. ही ब्लेम जेन्ना शेतकार बांदार येताले तेन्नाच कळटालें कितें जालां तें. सारको तर करपाक जाय बांद जाल्यार तेका रिटेनिंग वॉल जाय घालचें पडटलें आनी मातयेचो बांद करचो पडटलो. तेन्नाच तो बांद सारको जातलो. ना जाल्यार बांद जावचें ना. कितलो खर्च जातलो? अरावंड तेका गव्हर्मेंटान एस्टिमेट काडला आसतलो. तो गव्हर्मेंटान जाता तो बेगीन बांद करचो आनी शेतकाऱ्यांक बरे भाशेन सुकोवन दवरचें. इतकेंच आमचें. बरें सपोज करिना शेतां बुडोवन दवरल्यां, हें केलां तें केलां आनी शेतांच बुडटा न्हू. लोकांचे बांय पासून पाड जाता ते हारें उदक जाता. सो जेन्ना हांवें मॅनेजींग कमिटीक विचारलें बाबा हें कितें चल्लां, तेणी म्हाका सांगलें की बांदाची परिस्थिती अशी आसा आयज फावटें काडल्यार परवां दुसरें पडटा, रोखडें तिसरें पडटा. बांद इतलो वीक जाल्लो आसा. आदीं पळय 3-4 मिटर आशिल्लो तो आयज 1 मिटर बांद जाल्लो आसा म्हूण. आनी ताची हायटूय दर्या लेवलाच्या बरोबर 1-2 फूटच वयर आसा. आतां आमी पळय कमिटी म्हाका कंप्लेन येयला त्या प्रमाणे हांव येयल्लो. आतां जाले वरस पासून हांव येता हिंगा. दिस इज अवर टेंडर ऑलमोस्ट जाला तो ऑलमोस्ट 9 crores and something. Yeah. 2 tenders. It is your one. One tender. One tender. Yeah. Right. Why the work is not been started now? कित्याक खातीर delay? No, that it's not delayed as such. The procedure is already done. It's also tendered. Only work order is pending. That we will have to check why it is pending. So we will try to expedite it as soon as possible for that work order. GOA365 खातीर कोर्लीच्यान अमर चावरिया. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे वक्तव्य केलां. आमी 12 जाग्यांचेर काम करून सुरू केलां. या 12 मतदारसंघांत जे आमच्या सांगातान काम करपाक इत्सूक आसात तांचे वांगडा आमी वतले, ढवळीकर सांगता. या 12 मतदारसंघांत भाजपा मगोवपाक मजत करपाक शकता जाल्यार तांचे वांगडा सुद्दां वचपाक हरकत नाशिल्ल्याचें सुदीनान म्हळां. यान आदी भाजपा आनी मगोपाचे युतीची चर्चा सुरू आशिल्ली. पूण दीपक ढवळीकरान आपली भूमिका स्पश्ट करून हे चर्चेक पूर्णविराम दिल्लो. मगोपा भाजपा वांगडा सत्तेत आशिल्लो पूण सुदीन ढवळीकराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्या उपरांत भाजपा आनी मगोपा मदीं गैर निर्माण जाल्ले. पूण सुदीनाच्या वक्तव्याक लागून आतां युती विशीं दुबाव मारपाक लागला. एज फार एज तुवें जो प्रश्न विचारलो भारतीय जनता पक्षा कडेन हांव संघटीत जावपाक सोदता काय कितें. भारतीय जनता पक्ष जर 12 सिटान आमकां जर हेल्प करता आसत, जे सीट आमी आज पसून प्रचाराक चालू केल्या, नक्कीच तांचे कडेन उलोवपा खातीर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. शिष्टाचाराचो भाग म्हूण आमी सगळ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतिल्ल्याचे सुदीन सांगता. सगळ्या पक्षांनी मगोपाचें म्हत्व समजून घेवचें. गोंयांत आयज मेरेन जी सरकार अस्तित्वात आयली तातूंत मगोपाच्या योगदानाकय ताणें समजून घेवचें अशेंय ताचें म्हणणें. मगो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष, भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष. हो विलीन जावपा सारको पक्ष ना, हो पयली गोश्ट. आनी कोणीय तातूंत प्रयत्नूय करचो न्हय, हें केन्नाच जावचें ना. नंबर 2, गोंयांत सद्या नवे पक्ष येता, तांचे लिडर येता
आमकां निमंत्रण दिता आनी प्रोटोकॉल प्रमाणे जे कोण गोंयांत येता मागीर ते आमचो तृणमूल काँग्रेसच्यो अध्यक्षा चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगाल आसूं, दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आसूं, काँग्रेसचे लिडर आसूं, भारतीय जनता पक्षाचे लिडर आसूं, तांचे कडेन उलोवप एक पक्ष म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा. आमी ऑलरेडी 12 मतदारसंघात काम चालू केल्लें आनी 12 मतदारसंघात जे कोण आमचे बरोबर रावपाक तयार आसतले ताचे बरोबर विचार विनिमय आमी करपाक शकता. ना जाल्यार आमी विचार विनिमय करूंक शकना. हें हांवें पयलीं पासून स्पश्ट केलां. मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं, तृणमूल काँग्रेस आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा आप आसूं, ह्या लोकांनी एक लक्षात दवरपाक जाय की आज पसून जी सरकारां जाल्या ती मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जाल्या आनी मोगो पक्षाच्या सहकार्यान जाल्या. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. भारतात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण देंवपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 12,380 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 446 जाणांच्या मरणाची खबर आसा. भारतांतली कोरोनाची स्थिती आतां ल्हव ल्हव नियंत्रणात येवपाक लागल्या. संवसारांतल्या हेर देशांनी मात कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव दिसून येवपाक लागला. महामारी नियंत्रणात येना तो मेरेन कोरोना विशाणू उत्पन्न जावन पातळत रावतलो अशें WHO मुखेल्यान सांगलें. अमेरिकेत सुमार 80,000 नवे कोरोना केशींचो नोंद जाल्या, जाल्यार 1,681 जाणांच्या मरणाची नोंद आसा. युकेत 41,278 जाणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आयल्यात, जाल्यार 166 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. जाल्यार रशियेत 39,000 कोरोना केशींच्यो नोंद जाल्या आनी 1,163 जाणांक मरण आयलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एकदांच वापरपाक येवपी प्लास्टीक आमकां नाका, ते बंद करपाक जाय. हे विशीं सरकाराक आमी सांगलां. दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी संजीत रॉड्रिक्सान सांगलें. दर एकल्यान प्लास्टिकाचो वापर थांबोवपाक जाय. रिसायकल करून प्लास्टीक परतून वापरांत हाडलें जाल्यार तें बरें अशें संजीत म्हणटा. नेहरू युवा केंद्र आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयान स्वच्छ भारत कार्यावळीचें आयोजन केलें. आयतारा हे कार्यावळीचो समारोप जाल्लो. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान कितलोसोच कोयर एकठांय केलो. लोक समाज बांदिलकाय आनी जापसालदारकी वगडावन बसल्यावरी वावुरतात आनी कितले दीस म्हूण अशें मोहीम राबोवन कोयर उखलीत रावताय, संजीत विचारता. प्लास्टिकेचो नरकासूर मनशाची जीण इबाडीत आसा, तरी लेगीत आमी ताका वेंग मारतात. हे आतां थांबपाक जाय. नेहरू युवा केंद्राचो गोंय मुखेली कालिदास घाटवळान सांगलें. Plastic has invaded our life, but there is good plastic. Good use of plastic can also be made, and plastic can also be recycled. हे जे अन्ना आमी प्लास्टिक सांबाळून दवरून रिसायकलराक दिवन हे जर रिसायकल केले, प्लास्टिक इज गुड. बट आमच्या मनान वी हॅव टू पहिले प्लास्टिक भायर उडोवपा जाय, मागीर कोणे झाडू घेवन ते प्लास्टिक काडपा जाय. वी हॅव क्रिएटेड एन आर्मी ऑफ सफाई कर्मचारीज. आमचे फाटल्यान एकटो झाडू घेवन येवपाची ही पद्दत आमकां सामकी ओन जाल्ली आसा. हो चेंज जर येतलो, हो अवेरनेस जर येतलो, आमच्या मनान पयलो अवेरनेस येवपाक जाय की आमी प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीकचे ओनूच दिसपाक जाय. सिंगल यूज प्लास्टीक आमकां नाका, हे बॅन करपाची गरज आसा. दिस इज द चेंज यू हॅव टू ब्रिंग. Plastic has invaded our life, but there is good plastic. Good use of plastic can also be made, and plastic can also be recycled. आम्ही 2014 स्वच्छ भारत करता. आम्ही कितले स्वच्छ भारता खातीर कितें केलें, खंय पावल्यात, हे बरो कार्यक्रम हो 1 तारीख 31 तारीख 75 lakhs kg किलोग्राम ऑफ आम्ही म्हटले ऑल इंडियाचेर 75 लाख कित्याक म्हणले की 75 लाख एका म्हयन्यान त्याला काउंट करात की आमच्या वर्साक आम्ही कितले प्लास्टिक फुडल्या 10 वर्सांत कितले जातले आणि फुडल्या येणाऱ्या काळात ते लॅक्स ऑफ हे प्लास्टिक जे आसात मेजर आम्ही केले.
आम्ही ठरयलें की साऊथ गोवा आम्ही हांगासर ठरयलें की 3000 किलो आम्ही प्लास्टीक उखलतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. डेक्कन फायन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन आयतारा मॉक ड्रील जालें. आपतकालीन परिस्थितीत क्रायसिस ग्रुपाची तयारी पळोवपा खातीर उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान हें मॉक ड्रील घडोवन हाडलें. आपतकालीन परिस्थिती विशीं लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाक लागून हें मॉक ड्रील घडोवन हाडिल्लें. डेक्कन फायन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडाच्या अनलोडिंग पॉयंटाचेर क्लोरिनाची गळटी जाल्ल्याचें सांगून DFCLान सकाळीं 10:30 वरांचेर आणीबाणी घोशीत केली. VO2 क्लोरिनाक लागून प्रभावित जाल्ल्या लोकांक कोर्लीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात भरती केले, जाल्यार 25 लोकांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून दवरले. क्लोरिनाची गळटी आडोवपा खातीर सहभागी गटांनी आपसात समन्वय साधून काम केले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. क्षेत्रपाल ऑशेल बॉयजान आयोजीत केल्ल्या अखिल गोंय 7A सायड फुटबॉल सर्तीत वरद 11 पंगडान जैत जोडलें. फायनलीत तांणी भाऊ 7 पंगडाचेर 1-0 गोलान मात केली. शिवोले खेळा मैदानाचेर जाल्ले हे सर्तीत 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. 2 दीस ही सर्त खेळिल्ली. जैतिवंत पंगडाक रोख रुपया 30,000 आनी ट्रॉफी तशेंच उपजैतिवंत पंगडाक रोख रुपया 20,000 आनी ट्रॉफी दिवन भोवमान केल्लो. तुमचे काम तुम्ही सदांच बरें दवरा आनी आय कॅन एश्योर यू दॅट म्हाजे तुमकां सदांच दार ओपन आसतले. तेहे तुमकां नीड्स आहा म्हाजी चिंता जाता त्यो सदांच आय वील बी गिवींग यू ऑल एंड यू ऑल कीप युअर जॉब दीस गेम्स कंटिन्यूइंग. लास्टली ह्या आमचे 16 टिमी तेणींनी आमकां आयज बरोसो एंटरटेनमेंट दिला आनी जे आमचे फुटबॉल लवर्स आहा ते खुबशे बसोन आसले. दॅट्स वाय आय थँक ऑल द 16 टीम्स. तुमकां वेदर यू लूज ओर विन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. तुमकां सगळ्यांक म्हाजी शाबासकी. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकर. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणांत पावसाचो शिवर पडपाक शकता. कांय कडेन गडगड घालीत जाल्यार कांय सुवातींचेर जोगलांच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो. सत्तरी, काणकोण, केपें, सांगे आनी फोंड्या म्हालात पावसान जोरदार हजेरी लायली. अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.